गोंयांत मायनिंगाक आनीक 4 लिजांक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कन्सेंट दिता. 4 मायनिंग लिजींनी कन्सेंटाक अर्ज केल्ले. टेक्निकल एडवायझरी कमिटीन दिल्लो रिपोर्ट मतींत धरून मंडळान 4 लिजींक वर्साक 7,84,000 टन मीन काडपाची मान्यताय दिल्या. मायनिंगाक वर्साक 20 मिलियन टन कॅपिंग. आतां मेरेन 64 लिजांक वट्ट 16 मिलियन टन मीन काडपाक कन्सेंट मेळ्ळा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या 122व्या बसकेन 4 मायनिंग लिजांक कन्सेंट दिवपाचें थारला. टेक्निकल बोर्ड एडवायझरी कमिटीन धाडिल्ल्या रिपोर्टाच्या आदारान बोर्डान हो निर्णय घेतलो. साळगांवकर मायनिंग इंडस्ट्रीज, सालिथो ऑरस प्रायव्हेट लिमिटेड, सोवा ओदामोला आयर्न ऑर मायन, मार्कझून अँड कदार प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या 4 लिजांनी कन्सेंटा खातीर अर्ज केल्ले. चौगांकूय मेळून वट्ट 0.784 मिलियन टन कॅपिंग घाला. हाचे पयलीं दिल्ल्या 60 लिजांक वर्साक 15.28 मिलियन टन कॅपिंग घाल्ले. ही 4 लिजां धरून आतां कॅपिंग 16.064 मिलियन टनाचेर पावला. मायनिंग खात्यान 89 लिजां रिन्यू केल्ली. तातूंतल्यान 64 लिजांक आतां मेरेन कन्सेंट मेळ्ळा. सुप्रीम कोर्टान वर्साक 20 मिलियन टन मायनिंगाची मर्यादा घाल्या. ह्या मर्यादे प्रमाण आनीक चडांत चड 4 मिलियन टन मायनिंगाक कन्सेंट दिवंक मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. राती वास्को 2 जाणांनी पार्क केल्ली गाडी फोडली. ते खंय बीजेपीचे कार्यकर्ते. एनसीपीन ह्या गजालीचो निशेध केलो. त्या कार्यकर्त्यांचेर खर एक्शन जावंक जाय म्हणून एनसीपी मागता. गाडयेकारान पुलीस कंप्लेन केल्या, पूण गाडी कित्याक फोडली तें मात कळ्ळें ना. वचून डायरेक्टली त्याची गाडी फोडून डायरेक्टली पुलीस स्टेशनाचेर गेले. पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केले. म्हणटा मारप, गाडी फोडप तुम्ही आणि तुम्हीच काडटा आनी पुलीस स्टेशनार धांवप आनी कंप्लेन करप. ते कंप्लेन केले. कंप्लेन करून म्हाका एक म्हणटा ती सुबेज म्हणटा ती म्हाका एक हें दिसलें, जी गाडी तुम्ही फोडली, कंप्लेन तुम्ही गेले आणि ओलून तर या मनोज नायकाचेर प्रेशर हाडपा लागून परत हाडलो आनी व्हडलो मोर्चा हाडलो दुसरे दिसा. हे कितें चल्लां? तो भाडे मारून येयल्या उपरांत वास्को 2 भुरगे आनी आनीकूय वांगडा भुरगे आशिल्ले तेंचे, गौरीश आनी अमेय चोपडेकर हेणे तेजी गाडी फोडली. अमेय चोपडेकरान गाडी फोडली तेजी आनी हातापायी जालो. मातशें हें जालें, तेंची गरमागरमी जाल्या उपरांत वचून तो भिलो, तो घरा गेलो आनी तेंच्यांनी वचून तेजेरूच पुलीस कंप्लेंट दिली. तो एक एअरपोर्टार भाडी मारून आपले पोट भरपी मनीस तेजी गाडी फोडली कित्याक तो एनसीपीचो सपोर्टर. आनी काल ते एक 100-150 लोकांक घेवन थंय पुलीस स्टेशनार येयल्या आनी थंय पुलिसाचेर प्रेशर घालपाक सोदता की कंप्लेंट रजिस्टर करून घेवची म्हूण. काय जालें, हांव तो येयलो, तेणी म्हाजेर डायरेक्ट अटॅक केलो, म्हाज्या गाडयेचेर फातर मारलो. म्हाज्या गाडयेन अजुनूय तो फातर तसोच आसा. सांखळे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो थंयच्या लोकांक बरोच त्रास जाता. पालिका कोयर हाडून वडयता आनी वेल्यान कोयराक उजो घालता म्हूण लोकांचो आरोप. हरवळे पंचायतीन खास ग्रामसभाय घेतली. प्लांटा कडेन मुसुंडी आसा. थंय निमणे संस्कार करूंक वतल्यांक स्वास घेवंक मेळना. एका वटेन वास, दुसरे वटेन कोयराचो धुंवर. आमकां दोंपारचे वासान जेवण चलना. हे 1 आनी 2 दिसाचे त्रास न्हू, चालूच आसता. परत हे सांखळे म्युनिसिपल कावन्सील विकाक 2दा हो जो कचरो येता ताका उजो घालून मोकळो करता. लागी 15-20 दीस जाले वास कंटिन्यू आहा. त्रासाचे सोडून दी, तितून हाडून हांगा उजो घालता. ह्या कचऱ्याक असो उजो घालप न्हू, ते कितें तरी करून क्लियरन्स करपा जाय. पूण थंय हे अशी हांगा उजो घालता सगळ्यांक, हे सगळें उजो घालता थंय प्रदूशण जाता, आमकां त्रास जाता थंय श्वास घेवपाक. तेव्हा हांगा मोसुंडी सुद्दां आमकां थंय यूज करूंक मेळना. ती ह्यो सबंद सगळी हळशीक जाल्ली आहा. हरवळे पंचायतीन ह्या प्रश्नाचेर ग्रामसभाय घेतली. कंप्लेनी करून सुद्धा पालिका कांयच एक्शन घेना म्हूण सरपंच उलयता. आम्ही जेन्ना ओरली मिटिंगेक वयता तेन्ना तो म्हणटा आमकां की सीओ कडेन पावर आहा, आपल्या कडेन कांयच ना. आयज सांखळीचो सगळो विकास आडवला कारण आपल्याच्या हातीन तें ना, सीओ कडेन आसा. सीओ जेन्ना सायन करतलो तेन्नाच खंयच्या तरी प्रपोजलां पास जातलीं. नगराध्यक्षाक विचारल्यार तो म्हणटा 8 दीस टायम दियात, सगळे जाग्यार घालता. लास्ट टायम तेंच्यांनी आमकां लेटर केल्ले तेन्ना आमी वेळोवेळ आमी आमचे कडेन जमता ते प्रमाणे आमी मशीन लावन सेजागोवाचें मशीन रिक्वेस्ट करून मागून तेंचे कडेन आमी साफ करून दिल्ले आसा. प्रॅक्टिकल प्रॉब्लम आमचे कडेन आसा ते सेग्रिगेशन शेड ना. सेग्रिगेशन शेड आहल्यार खंयचो उडून वचना.
सेग्रिगेशन शेड आमकां कालूच गेल्या आठवड्यानूच अप्रुवल येयला. तेजे विलेवाट जातकूच तो प्रकल्प उबो जातलो, तेजे मागीर प्रश्न येवचो ना. आमी ऑलरेडी मिटींग घेवन ओलो कचरो आहा तो सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांटार धाडपाचो थरयला आनी सुको कचरो आमी बेलिंग मशीन काल आमी पार्ट्स हे दिसांनीच पार्ट्स घालून आमी रेडी केला. तेजे आमी बेलिंग करून आमी धाडटले म्हणून. प्लस तांकां अश्युरन्स दिला की 8 दिसान तुमी येवन पळया म्हणून, आमी परतें इन्स्पेक्शन करुया म्हणून, आनी तुमी सांगा म्हणून हें आतां तुमचे मार्गदर्शना प्रमाणे जालें काय ना म्हणून. उजो आमी पेटयता अशे आरोप तेंचे बिनबुडाचे. आमकां कितें खास जाता उजो पेटून एअर पोल्युशन करून आमचेच नांव पाड करून घेवपाची. बोळ जाला म्हूण कळ्ळ्या उपरांत सांखळेचो आमदार पोल्युशन बोर्डाच्या टिमीक घेवन थंय इन्स्पेक्शनाक पावलो. तो नगरपालिकेचेर घालता. प्लांट बंद पडल्यार तांकां म्हाका दिसता 3 वर्सां जाली, प्लांट ट्रिटमेंटूच जायना. बेलिंग मशिनूय बंद पडल्यार 2-2.5 वर्सां जाली. प्रत्येक सगळें हाडप आनी हांगासर उजो लावप हें म्युन्सिपालिटीचें काम चल्लेलें आसा. आनी बाकीचो वेस्ट हाडून उगड्यार उडोवप आनी बाकीचो म्हणजे तेजेर ज्या पद्दतीन आमी पळयता की नॉर्म्स आसा गार्बेज ट्रीट करपाचे, आयदर DMEचे किंवा ग्रीन ट्रिब्युनल्सचे किंवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान घालून दिल्ले तेंचे नॉर्म्स आसता. खंयचोच नॉर्म्स सांखळे म्युन्सिपालिटी फॉलो करिना. वॉटर पोल्युशन जातलें, हे दोन्ही मोठ्या प्रमाणात जातलें. सगळ्या कावन्सिलरांनी चेअरपर्सन इन्क्लुडींग CO आनी स्टाफ हांच्यांनी लक्ष दिवन जाता तितके बेगीन हांगा ट्रीट करचें. अदरवायज हेजे आमकां ग्रीन ट्रिब्युनलाक हाज्या अगेन्स्ट केस फायल करची पडटली. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेऊ एक ब्रेक.